श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरणीचो चत्रोत्सव 12 सत्र्यो ढोल ताशांच्या हाजेर नाचत गाजयत शांतादुर्गा कुंकळकर्णीचो जय जयकार करीत भाविक तसेच महाजन ही पालखी परंपरेनुसार देवळांतल्यान मंदिरांतल्यान फातर्पेंतल्यान कुंकळी मूळ स्थानाक व्हरतात आणि ह्या परंपरेक गेली कितली वर्सां अखंडपणान चालू आसा। श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरण ही मूळची कुंकळची धर्मांतराच्या वेळार ताका हांगा धर्मरक्षणा खातीर आनी आपल्या देवरक्षणा खातीर हांगा फातर्पें हाडून दवरली। गेली 500 वर्सां पूर्वी परंपरा आतां वर्सांतल्यान एकदां रंगपंचमीच्या दिवशी देवी शांतादुर्गा आपल्या मूळ घरा वता आनी हो उत्सव म्हणल्यार सत्र्योत्सव। 12 मतकरी 12 सत्र्यो नाचयत आनी भावीक मोठ्या उमेदीन ह्या सणांत सहभागी जाता। आतां हांगाच्यान सुरवात जाली एक 15 हांगा वेगवेगळी पेडी करतली, न्हांयगेळो भिवसा आनी मूळ स्थानाक तळयेभाटाक खूब वेळ रावतली, भाविकांक दर्शन दितली आनी उपरांत परतीच्या मार्गांक माटीकट्यांतल्यान देमानी मार्गान कट्यावेल्यान परत 8 म्हणल्यार परत पावतले आनी धुलीवंदनान ह्या उत्सवाची सांगता जातली। रस्तो आसा, मार्ग आसा, ताका तेन्ना गोविंद घाटी मार्गेन ताका हालयलो कुंकळच्यान, त्याच मार्गा वयल्यान परत ती वता। आतां ही हांगा आयली, हांगा पांडवांची एक कुळ आसा, तशीच कौरवांची बांय आसा अशी आख्यायिका आसा आनी पळयल्यार खरें दिसता की पांडवांची बांय ही सारकी सदांच ही कूळ भरलेली आसता उदकान आनी त्या उदकाक एक अशें दैवी शक्ती प्राप्त आसा की तांकां जर कसली तुवें आंगवण केली, सांगणी केली जाल्यार पावन जाता अशें म्हणटात आनी ही परंपरा अखंडपणान चालू आसा आनी लोक ती भावीक तितल्याच दिश्टेन मानतात आनी देवी शांतादुर्गेचे जे भक्त आसा ती मागणेची देवी, देवा भक्तां आपल्या मागता।